आमकां आफावणें आसा, आमी वतले, आमकां आग्रह आसा आनी आज आयले आसतले, पूण म्हणजे देवाक सांगणें करपाक म्हजें ऑब्जेक्शन कांय ना, पूण तिकीट डिक्लेअर जाली किंवा तिकीट खंयचे ग्रीन सिग्नल कोणे तरी दिले अशें जें जर कोण सांगता आसात जाल्यार तें धादांत खोटें आसा. हांव पक्षांतल्या जे संबंदीत आसात, पार्लमेंटरी बोर्डा वयले आसात न्हू, मंडळी आसात, पक्षाचे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आसात, पक्षाचे राष्ट्रीय महामंत्री आसात, ह्या सगळ्याचे हांव अधून मधून संपर्कात आसता. नारळ दवरप ओके आसा, पण जनसंपर्क अभियान जे सुरू केला आणि खंयचे तरी आमदार करता आणि त्याच मतदारसंघात दुसरे एक माजी आमदार म्हणजे मुख्यमंत्री त्या तिकेटीक दावेदार आसता, अशा पद्दतीन न्ही. पूण म्हाका ताचो कांय फरक पडना. जेका सादारणपणे खूब लांबचो पल्लो गाठचो आसता ताका मातसो बेगीन तयारेक लागचो पडटा. जेका खूब अडचणी आसात अश्यो दिसतात, अडथळे आसात अशें दिसता वाटेक, तेका थोडो तयारेक बेगीन लागचो पडटा आनी तातूंत सुद्दाच ह्यो गजाली जाल्ल्यो आसात. हांव नको, दुसऱ्याचें मत कितें आसा, ताणें कित्याक लागून केलां हें हांव सांगूंक नको. पूण गोव्यात 40 विधानसभा क्षेत्रां आसात, सगळे जाण आपापल्या प्रयत्न करता आसात, खंय गेले की देवाक नाल्ल दवरता आसात, पूण असो प्रचाराचो नाल्ल अशें जर म्हटलेलें आसा तांणी जाल्यार म्हाकाय आश्चर्य दिसता. आजून कोणेच सुरू केल्लो ना, पूण कोणेच सुरू केल्लो ना म्हणजे ताणें करचें न्हय अशेंय ना. आनी ताणें प्रचाराचो नारळ वाडयलो किंवा प्रचाराचो नारळ फोडलो किंवा प्रचार सुरू केलो म्हणून म्हज्या प्रॉस्पेक्ट्साचेर ताचो कांय परिणाम जायना. गोरख मांद्रेकर जे आसात हे ह्या पक्षाचे तुमच्या म्हणजे BJP माल फोडला आणि आपणाकच तिकीट म्हणून संपूर्ण मांद्रे मतदारसंघात जो बोवाळ चालू आसा, सो तातूंत तुमचें कितें मत? तुमकां तिकीट ना आनी एक सरता वरसून खंय तरी तांकां ग्रीन सिग्नल मेळ्ळ्या खंय की आनी दिल्ली वचून सुद्दां आयल्यात खंय, हेचें तुमचें कितें? तुजें आनी कितें आसा? ना सेम प्रश्न आहा तो. म्हणजे तांकां जर तिकेट दिली जाल्यार तेजी पयलींच थारायली काय तिकेट? म्हणजे अजून कोणाकच दिवंक ना, एकच तिकेट दिल्या काय? आणि तुम्ही म्हणटाले BJPन आतां पर्यंत एक पद्दत आसा की वयल्यान आयल्या उपरांत एट अ टायम सगळ्यांचे तिकेटी डिक्लेअर करता. ही 2 म्हयन्या पयलीं तिकीट एकच डिक्लेअर जावप हेच्या मागचें कारण काय सर? तुमी वयल्या कमिटीचेर सदस्य आसात, त्या कमिटीचेर आसात हांव काय हीच तिकेट दिली? भारतीय जनता पार्टीच्या कामात गेली 30 वर्षां आसा. पक्षाचो राज्याचो सचिव असो 2 टर्म, राज्याचो सरचिटणीस असो 3 टर्म, राज्याचो अध्यक्ष 2 टर्म, मागीर पक्षाचो आमदार 3 टर्म आनी एका टर्माक हांव मंत्री आसा आनी मुख्यमंत्री आसा. पक्षाचें तिकीट वितरण कशें जाता हें सगळें हांवें जवळून पळयलां. पार्लमेंटरी बोर्ड आसता आमचो, जो दिल्लीक बसता आनी तो इलेक्शन डिक्लेअर जाल्या नंतर बसता. काही बाबतींत इलेक्शना पयलींय बसता आसत, पूण सामक्यो क्रिस्टल क्लियर आसतात त्यो क्लियर जातात. पूण सादारणपणे इलेक्शन डिक्लेअर जाल्या शिवाय पार्लमेंटरी बोर्ड बसना. आतां हांव नको, ह्या फावटी मांद्रे मतदारसंघातल्या बाबतींत पार्लमेंटरी बोर्ड बसच्या पयलीं, इलेक्शन घोशीत जावच्याय पयलीं हे अफवा
कित्याक पसरयले वतात हें हांव